सोमारा खाजनवाडा वेलिंग फोंड्या हांगसर सातेरी कला क्रीडा मंडळान सांस्कृतिक कार्यावळी आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार गोफ हो लोकनाच आयोजीत केल्लो। आर्टेक्स कोआक्री फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। या रंगमाच्या वयल्यान म्हाका ह्या वाड्या वयल्या सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे तरुण कलाकारांक एक नमणायची विनंती करीन दिसता की सोबीत बरो हो वाडो आमच्या वेलंगीचो एक भूषण असो वाडो हो वेलंगीची सगळी देवदेवस्की सगळें जे कितें नमन जे आसा ते ह्या वाड्या वयल्यान सुरू जाता आनी वेलंगीची लोककला ह्याच वाड्या वयल्यान फुडें वता। ह्या वाड्या वयले तुमी सगळे म्हजे मित्र कलाकार भाव दीपक जल्मी सारको एक खडेगांठ एक फुडें सरपी एक तरणाटो हांगा जन्मा येता आनी लोककलेचो हो सजत आपल्या खांदार आपल्या साथीदारांच्या खांदार घेवन नाचता। म्हणजे तुमकां सगळ्यांक विनंती की लोककलेचें हें दायज तुमी जितें दवरचें। लोककलेच्या ह्या आंगणान तुमी धुंद जावन नाचचें, कारण लोककला जर टिकली जाल्यारूच मनीस जिवन टिकतलें असो म्हाजो एक अनुभव। कारण लोककलेच्या माध्यमांतल्यान आज सबंद संवसारभर जी शांती जे सूख हे जे मनीस आवडटा ते ह्या लोककलेच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक मेळटा हो म्हजो खासो अनुभव।